नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. काणकोणा पेडणे मेरेन फास्ट ट्रेन 6 फेब्रेरा सावन प्रयागराज महाकुंभाक ट्रेनी. आयआयटीचो कॅम्पस अंदूच वृद्धाश्रमांक आधार. मुख्यमंत्र्याच्यो घोशणा. मायनिंग ब्लॉकांक ईसी रेवेकाराकूय थाकाय. स्टेट एनवायरॉन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीची मांडवी जुवारीत 12 सुवातांनी रेव काडूंक ईसी. म्हादयचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या कॉज लिस्टांतल्या भायर 3 जानेराक आशिल्ले आयलेच ना. आता केन्ना येवपाचे खबर ना. गोंयच्या टिमीच्यो दिल्ली खेपो. एंटी नार्कोटिक सेलाची वागातोर धाड. 24 लाखांचे ड्रग्स जप्त. जर्मन नागरिकाक धरलो. हणजूणच्या क्लबांची डिसेंबर म्हयन्यांतली सीसीटीव्ही फुटेज कशी डिलीट जाली सोदून काडात. मेळना जाल्यार लेखी जाप दियात. हायकोर्टाची एसपीक ऑर्डर. दिवचल पुलिसांचे तालावांचे पैसे हांगाचे थंय ऑडिटांत 17 लाखांवयर हिसबाकूच मेळना. कांड करपी दुबावीत बायल कर्मचारी ट्रान्सफर घेवन पावली कोलवाळे एस्कॉर्ट सेलांत. आनी मातशी शिंगा आपटली म्हणून हांव दारा भायर सरलो. पक्ष सोडिल्लो. दुसऱ्या पक्षांत वचूना. आदलो मुखेलमंत्री पार्सेकार उलयलो. दामू खंय बरो इश्ट. योग्य वेळार योग्य निर्णय.